सगळ्यांक नवरात्रीच्यो परबी। देवीन तुमकां सगळ्यांक बरें आयुष्य आरोग्य दिवचे, तुमच्यो सगळ्यो मनोकामना पुराय करच्यो। परबी भेटोवपी उद्देजक श्री प्रसन्न घोडगे, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक PVG ग्रुप। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गोय ही देवी देवतांची भूंय, एकचाराची आणि विश्वासाची भूंय। हे भुंयेर आमी जायते उत्सव मनयतात आणि महत्वाचो आणि देवीचो उत्सव म्हळ्यार नवरात्रोत्सव। नवरात्रोत्सव गोंयांत व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयतात। आयज आमी आयल्या दिवचल मालांच्या साखळे गांवांत आशिल्ल्या राधाकृष्ण देवळांत। या देवळांत मकरोत्सव व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयतात। चला तर या धार्मिक तळाविषयी अनेक माहिती जाणून घेऊया। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपे संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रांचो दुसरो दीस म्हळ्यार देवी ब्रह्मचारिणीचो दीस। माता दुर्गेचे ब्रह्मचारिणी हे दुसरे रूप। भगवान शंकराक आपलो घोव म्हणून मेळोवपा खातीर तिणें खर तपश्चर्या केली। तिणें फक्त जायते दीस कंदमुळां खावन आपली उपासना केली। बेलाच्या झाडां पोंदा जायते दीस तिणें खर उपास केलो। हीच खर उपासक आणि हीच खर कठीण तपश्चर्येक लागून तिका तपश्चारिणी म्हणजे देवी ब्रह्मचारिणी अशें म्हणटात। नवरात्रीच्या दुसऱ्या माळेचो रंग पाचवो। हो रंग पाचव्याच्या सैमाचे प्रतीक। तशेंच हो रंग शांतताय, प्रजनन, स्थिरताय भावना निर्माण करता। ब्रह्मचारिणी देवीचो हो रंग आवडीचो। आमच्या बरोबर आसा देवस्थानाचे महाजन नरेश दादये। तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या देवळा विशीं तशेंच ह्या मकरोत्सवा विशीं। तुमकां येवकार गोमंतक टीव्हीचेर। मकरोत्सव केन्ना पासून ह्या सुरवात आसा आणि तुमचो विचार कसो आयलो म्हणजे हे मकरोत्सव? नमस्कार। पयलीं हांव नरेश दादये। तर आमी हांगा नवरात्रान आरती हे करतालेच आणि आमचे जे महाजन जाणटे असले सिनियर असले तेंची एक इच्छा असली की जे आमी आरती करता त्या खातीर एक मकर हाडचें हो विचार चलतालो। आनी मागीर सगळे आमी महाजन एके कडेन येयले, सगळ्यांची एक मत जालें की आमी मकर हाडुया। त्या प्रमाणे आमी मकराच्या हेका फुडाकार घेतलो आणि मकर हाडल्या उपरांत आमच्या नवरात्रांक आनी खूब शोभा येयली आणि खूब कडसून लोक पळोवपाक येता आणि लोकांक आनंद मेळटा आणि सगळो गांव आनी गांवा भायले सगळे हितून इनवॉल्व जाता। तितून आमकां समाधान मेळटा आणि आमकां कशें जशे उत्सवाक येयले लोक येयले, महाजन येयले, भक्त येयले की उत्सवाक मजा येता आणि ती सुंदरता आहा पळय ती आनी कितून आणि ह्या प्रमाणे आमचो हो उत्सव अशा पद्दतीन सुरू जालो। आयज जवळ जवळ आमी 15 ते 16 वर्सां जालीं मकर उत्सव चालू आहा, व्यवस्थीत चालू आहा। तितून अदीक अदीक आनी शोभा वाडत आहा, कांयच कमी ना। देव आमच्या कडसून सगळें करून घेता आणि सगळ्यांचे सहकार्य आहा गांवांत। आमी पळयता की गोंयभर नवरात्रा प्रत्येक देवळांत जाता आणि मकरोत्सवूय जाता। ह्या देवळाचें खाशेलेपण आणि ह्या मकरोत्सवाचें खाशेलेपण कितें? खाशेलेपण म्हणजे कितें, आमच्यो आरती आमी जे मकराच्यो पयलीं आमचे कितें आतां पयलीं आमचे 7:30 ते 9 पर्यंत आमचें भजन जाता, मागीर 9 ते 10 आमी आरती करता। आणि खाशेले जेन्ना आमी आरती आनी मकर हाडले तेन्ना आमचे जे यंग भुरगे आसले ते आरतीचे हेका भाग घेवंक लागले। तेंच्यांनी आरतीक भाग घेवंक लागले मकराच्या नवरात्रांक आणि तेच भुरगे आतां आमकां देवळाचे सगळे उत्सव ह्या कामाक फुडें सरून येता आणि प्रत्येक गोष्ट आमकां फुडलें कितें प्लॅनिंग करतले जाल्यार आमची दुसरी यंग टीम तयार जाता
आनी हे खूब बरी गोष्ट आहा, कारण हे अश्योच गोष्टी फुडें वचोंक जाय. हे हितून आमकां खूब फायदो जाता. आता तुम्ही म्हणता की तुम्ही अध्यक्ष आसले तेन्ना सुरवात केली मकरोत्सवाची. आता फुडें जी पिढी आसा तांच्यांनी हे फुडें व्हरपाक जाय म्हणून तुमी कितें यत्न करता? हे बघ, तुम्ही बरो प्रश्न विचारलो. आमचे जर अशें आसा की आमचे जे उत्सव आसा देवस्थानचे जे आमकां फुडें व्हरोंक जाय म्हणून आमी भुरग्यांक, प्रत्येक भुरग्यांक, ल्हान भुरग्यां पासून आमचे व्हडले महाप्रसाद आसता आनी कितें आसता आमी तांकां घेवन करता, तांकां बरोबर घेता आनी तांकां ट्रेन करता. आयज ते भुरगे इतके इनवॉल्व जाता, मनाचें समाधान मेळटा. जेन्ना पळय सगळे इनवॉल्व जातात तेन्ना एक धाडस येता आनी उत्सव बऱ्या पैकी जाता. आमच्या बरोबर आसा राधाकृष्ण देवळाचे पुजारी संदेश वासुदेव भैरे. तांचे कडल्यान जाणून घेवया ह्या देवळा विशीं आनी मकरोत्सवा विशीं. तुमकां येवकार. हे आमचे राधाकृष्ण जे देवूळ आसा ते जवळ 124 वर्सां जाली आणि देवळाची नंतर सुदारणा बी जाली आणि सुदारणा जाल्या उपरांत 1988 सालान तेजी पुनःप्रतिश्ठापना जाली. देवळाची सुदारणा केली आणि मुर्ती त्योच दवरल्यो. तेन्ना 1988 सालान विचार असो केलो लोकांनी, म्हणजे महाजन मंडळींनी आणि कमिटीन की हांगासर नवरात्र करचे. तेन्ना सुरवात जाली नवरात्रांनी. तेन्ना सांजचे भजन करप, 7 ते 9 आणि आरती. नंतर मकरोत्सव करपाचो असो विचार हेंच्यांनी केलो, कमिटीन आणि महाजन मंडळीन. त्या विचाराक अनुसरून 2005 सालान हे नवीन मकर हाडले आणि 2005 सालाच्यान हे मकरोत्सव म्हणजे कार्यक्रम सुरू जालो. तेन्ना मकरोत्सवा निमित्त सांजचे भजन आसता, नंतर सजावट केली वयता डेली मकरान, फुलांची सजावट, आणि नंतर पुजा अर्चा करून एका मकराक आमी नाचयता म्हणटा, म्हणजे दोलोत्सव म्हणटा तेका. तो कार्यक्रम जावन आरती जाल्या उपरांत तीर्थप्रसाद वितरण जाता. आता जे हे उत्सव जाता तेजे बाजारीकरण जावचें न्हू. जे कितें शास्त्राक अनुसरून आसा ते तशा त्या पद्दतीन ते उत्सव जावचे अशें म्हजें मत आसा. राधाकृष्ण देवळान धाकटेशे भवानी शंकराचे देवूळ आसा. त्या देवळाचे पुजारी आमच्या बरोबर आसा. तांचे विशीं आमी अधिक माहिती जाणून घेवया. ह्या भवानी शंकराच्या देवळा विशीं अधिक माहिती जाणून घेवया. काका आमकां सांगा की राधाकृष्णाच्या देवळान हे भवानी शंकराचे देवूळ आसा, हाचे फाटले कितें अशें नेमकें कारण, म्हणजे राधाकृष्णाचे देवूळ आनी भवानी शंकराचे एकीच कडेन देवूळ? म्हाका कोणी हांव पयलींचे कोणाक विचारले तेंच्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हांगा पयलीं कोण तरी एक तपस्वी अशें कोणी तरी बसलेले. हांगा एक झाड आसलें, झाडाचे मुळांत कोण तरी तपस्वी अशे बसलेले. त्या जागेर तेजे नंतर त्या जागेन कितें तरी देवाचे हे जावपाक जाय अशें दत्ताचे हे केले आणि महादेवाचे दिसताले, म्हणून दत्त भवानी शंकर तयार जाला. ह्या नवरात्रोत्सवा निमतान तुमी कितें सांगपाक सोदता आमच्या प्रेक्षकांक? नवरात्रोत्सव म्हणजे एक देवीचे आराधना आसा, देवीचे 9 रूप आसा. प्रथम ब्रह्मरात्रेचे असे 9 रूप आसा. ह्या 9 रूपान प्रत्येक दिवस एक एक रूपाचे आराधना केल्ले वयता. प्रत्येक देवस्थानान म्हणा, प्रत्येक घरान म्हणा, नवरात्रीचे पयले दिवस हो घटस्थापना करता. घटस्थापना दिवसा घटस्थापन करून प्रत्येक दिवस पयले दिवस 1 माळ, दुसरे दिवस 2 माळ अशे रितीने प्रत्येक गावान आपापल्या गावातली पद्धत आसा. त्या प्रत्येकाने आपापल्या गावातल्या पद्धतीनुसार उत्सव सण म्हणा आचरलो वयतलो. तेजेर पयले दिसात थोडे घरांनी म्हणा, थोडे देवळांनी म्हणा घटस्थापना करून धान्य 9 तरेचे धान्य घालून तेजे उगयतले, म्हणजे तेजे दररोज पुजा करता आणि फुलाची माळ करून घालता. थोडे फुलांची माळ असता, थोड्या गावांनी तुळशीचे माळ करून घालता. पयले दिसा 1 माळ, दुसरे दीस 2 माळ असे प्रत्येकाने घालून ह्या गोव्यान अशे रितीने सण उत्सव साजरलो जायतलो. आणि तेजे उपरांत प्रत्येक आपल्या देवस्थानांनी प्रत्येक देवळांनी मोठ्याने उत्सव साजरलो जातलो. थोड्या देवळांनी नवचंडी म्हणा, शतचंडी अशे रितीने उत्सव केल्ले वयतले. हांगा आमच्या देवळान तुम्ही पळयला
मकरोत्सवाचे उत्सव जातात. दररोज सकाळपासून लोक दर्शना घेतात, देवाचे राधाकृष्णाचे दत्तभाऊ शंकराचे दर्शन घेतात आणि उत्सव करतात. आमच्या बरोबर आसा सांखळेची आदली नगराध्यक्षा रश्मी देसाय. ती आयज देवाचें दर्शन घेवपा आयला. मॅडम तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. तुमी आयज राधाकृष्णाच्या मकरोत्सवाक आयिल्ली आसा. कितें देवा बद्दल भावना आसा? सर्वांना सर्वप्रथम ह्या नवरात्रीची हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज मी राधाकृष्ण देवळात खास दर्शन घ्यायला आले आणि मकरोत्सवचा हा जो एक कार्यक्रम आहे ते सुद्धा मी आता अटेंड करणार. खूप आनंद वाटतो की आम्ही फुल आमच्या गोवा राज्यभर प्रत्येक देवळात आज खूप आनंदाने मकरोत्सव आम्ही साजर करतो. आणि सगळेजण सर्वजण एक उत्साहानं आपल्या वयाचं हे नसताना लहानपासून मोठ्यापर्यंत सर्वांनी हा एक दिवसभर जे करणारे देवीची आराधना करतात आणि रात्रीची हे मकरोत्सव एक आनंदाने साजर करतात. आणि 2007पासून हा राधाकृष्ण मंदिरमध्ये मकरोत्सवचं 2007पासून स्टार्ट झाला आणि आत्ता 2024 म्हणजे गेल्या आपल्या इतक्या वर्षात प्रत्येक वर्षी हे खूप उत्साहानं हा देवळात एक सुंदरसा एक नवरात्र साजर करतात. नंतर लहान मुलांचं मोठ्यांचं गरबा असतो. आणि हा एक सुवर्ण प्रसंगी मी सर्वांना एक देवीकडे आम्ही मागूया की सर्व आमच्या राज्यातल्या सर्व महिलांना उत्तम आरोग्य आयुष्य लाभू दे, प्रत्येक आमच्या स्त्रियांच्या मनोकामना पूर्ण होऊ दे, सर्व आमच्या जनता सुखी राहू दे. आणि सगळ्यांना आम्ही परत एकदा दसऱ्याचे आणि नवरात्रीचे हार्दिक शुभेच्छा सांगते. धन्यवाद. आमच्या बरोबर आसा राधाकृष्ण देवस्थान समिती. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया ह्या मकरोत्सवा विशीं आनी ह्या देवळा विशीं. तुमकां येवकार. हो मकरोत्सव म्हणजे केन्ना पासून सुरवात जाली? आतां आमचे ह्या मकरोत्सवाक 2007 सुरवात जाल्ली. अशें करीत आमच्या जाणट्यांनी जे हो आमचो एक मकरोत्सव कार्यक्रम सुरू केल्लो तेका आमी आतां आमची नवी पिढी आसा, आमी नवे भुरगे आसा ते तेंच्यांनी जेन्ना एक व्हडलो उत्सव सुरवात केला तो आमी भर उमेदीन मनयता. ह्या देवाक एक 130 वर्सांचो इतिहास आसा. 130 वर्सां फाटल्या इतक्या वर्सां जाणट्यांनी आमचे वेरियस कार्यक्रम लाभयल्ले आसा. म्हणजे तितर आमच्यो 15 पालख्यो आसा. म्हणजे 2 व्हडलीं अनुष्ठानां जाता आमची, विष्णुयाग अनुष्ठान आनी आमच्या महादेवाचें अनुष्ठान. सो जे आमकां जाणट्यांनी जे कार्यक्रम ह्या देवान सुरू केल्ले ते आमचे आतांची पिढी सगळ्या जाणट्यांच्या आशिर्वादान आनी त्यांच्या गायडन्सान आमी जे उत्सव आसा ते भर उमेदीन मनयता. जशें तुमी पळयलां जाल्यार आमची समिती आसा, सगळे आमी भुरगेच आसा. सो आमच्या जाणट्यांनी आमचेर एक विश्वास दवरून आमकां एक सगळ्यांक एक प्रोत्साहन दिलें की तुमी फुडें सरा आनी एक एग्जाम्पल सेट करा की भुरगे समज देवानी इनवॉल्वमेंट दाखयलें जाल्यार देवाची खंय तरी उदरगत जातली. अशें आमकां जाणटे आमचे सदांच सपोर्ट करता आनी त्यांच्या आशिर्वादान आनी तेंचे गायडन्सान आमी अशे खुबशे कार्यक्रम केले. तशेंच हांव मागता की आतांच्या आमचे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी अशेंच सोशल मिडियान जितके एक्टीव आसा हिंदुइजमा खातीर जावं सनातन धर्मा खातीर तशेंच फिजिकली एक्टीव जावचे आनी फिजिकली जी देवळां आसा जो तेंच्या वाठारान जी देवळां आसा तशेंच शेजाऱ्याक जी देवळां थंय आपलो इनवॉल्वमेंट दाखोवन त्या देवळांक म्हणजे आपलो फिजिकली इनवॉल्वमेंट दाखोवन त्या देवळांची उदरगत करची आनी सदांच फुडें सरोन देवळान देवाची उदरगत करपाक आपलो हातभार लावचो अशें एक मागता. आतां आमी पळयता की गोंयभर मकरोत्सव जाता, सगळ्यांक मकरां हालयता, पण तुमच्या राधाकृष्ण देवळान अशें कितें खाशेलेपण आसा बाकीच्या देवळांनी राधाकृष्ण देवळान? अखंड लाकडाचे फूल मकर आसा. सो हे आमचे खाशेले एक पण आसा जे साखरेचेच मकर आसा. सो हांव मागता की बाकीच्या गांवाच्या लोकांनी मुद्दम हे आमचे मकर उत्सवाक येवचे आनी फुडलेली एक 7 दीस उरला त्या दिसांनी येवन हे मकर उत्सव पळोवचो. आमच्या बरोबर आसा देवस्थान समितीचे आदले अध्यक्ष अनिल काणेकर. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया देवळा विशीं म्हायती. सर तुमी आदले अध्यक्ष आशिल्ले, आयज देवाचें दर्शन घेवपा आयला, तुमकां कशें दिसता? आमचे कितें पयलीं सगळे जाणटेच आसताले आनी ते वेवस्थीत सगळें काम करताले. मागीर आमी ठरयलें की यंग भुरग्यांकूच फुडें काडूंक जाय. कित्याक यंग भुरगे देवस्थानाक पडल्यान पयस वचूंक लागले म्हणून आमी यंग भुरग्यांक फुडें काडले आनी तांकांच सगळी कमिटी घातली. ते आमच्या पावलार पावल घेवन आसा तशेंच ते चलयतात.
आनी वेवस्थीत तेंचे चलयला, तेंच्यांनी बरें डेव्हलपमेंट केला. आनी नवरात्र उत्सव म्हणटा पळय हो पयलीं हांगा नासलो, सांकळे एरियेक खंयसरूच नासलो, म्हणून थोडेशे जाण जमून पयलीं नवरात्र उत्सव केलो, सुरवात केली. सुरवात एक 4-5 वर्सांनी मागीर मकर हाडलें आनी मकर उत्सव करून हांगासर भरपूर लोक येवपाक लागले. कमीत कमी 1000 लोक सुद्दां हांगा जाताले. मागीर आतां ते कोरोनाच्या कामाक लागून थोडे कमी जाले, म्हणून आतां परत लोक येतात हांगासर आनी बरे तरेन उत्सव चलता. आनी एकजुटान हांगासर आमी सगळे जाण आसून सगळे मेळोन मिसळून सगळे काम करता. आमी आतां पळयता की घुमटा वादन जावं म्हणजे भुरगीं हांगा अशीं चड दिसता, पण खंय तरी भुरगीं आतां हालींच्या तेंपार मोबायल हे ते केल्यार देवळांनी येना, पण ह्या देवळान आमकां चडशीं अशीं भुरगींच दिश्टी पडटा. हे भुरगीं दिसपा खातीर तुमी कितें प्रयत्न केले? पळय आजकाल कितें जाता, सगळे मोबायलच जाल्ले आसा. आवय बापूय पयलीं ल्हान नासतनाच भुरग्यांक आपल्या कामाक लागून मोबायल दिता आनी भुरगे ते मोबायलान फुडें मागीर ते मोबायलाचे एडीक्ट जाता. त्या खातीर हांगा कितें केलां आमी, भुरग्यांक चड प्रोत्साहन दिता, वाजोवपाक बी सगळे धाकट्या भुरग्यांकूच तेंच्या हितून गोडी निर्माण जावची अशें आमचें. आतां आतांचे हे नवीन कमिटी आहा पळय ते भजनाचे भुरग्यांक प्रोत्साहन दिता आनी तांकां आतां भजन शिकोवपाचें कार्य तेंचें चालू आहा. ते हळू आतां भुरगे भजन करतले, मोबायल आनी हेच्या पासून पयस वयतले. आमचे बरोबर आसा कावन्सिलर आनंद काणेकर. हे देवाचें दर्शन तुमी घेवपाक आयिल्ले आसा, तुमकां कितें सांगूंक सोदता? राधाकृष्ण मुरलीधर संस्थान हेका जवळ जवळ आतां 131 वर्सां सुमार जायली. तशें पळयत जाल्यार आमच्या गांवांतले एक फामाद अशें आनी मोठें अशें भव्य दिव्य अशें मंदीर आसा. टुरिस्टांच्या हेतूर सुद्दां पयशे हांगा आमकां मोठें गार्डन म्हणा किंवा हायवेच्या बाजूक आसल्या कारणान लोकांचे दृश्टीन सुद्दां हांगा सुंदरताय येतात लोकांचे पळोवपाकूय देवळाक. आनी तशें जागृत देवस्थान असल्या कारणान लोकूय ह्या देवस्थानाक भेट दिवपाक लोक येतात. आनी हो नवरात्र उत्सव चालू आसा. आमचे नवरात्र उत्सव सुरू केल्यारूच आमकां जवळ जवळ 35 वर्सां जाल्या. तुम्ही जशें म्हटलें आतां की टुरिजमाच्या अंडर हे सगळें ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा. आतां हे मेंटेनन्सा खातीर कशें कितें म्हणजे कशें मेंटेनन्स म्हणजे आमचे देवस्थानूय पळयता आनी त्याच बरोबर सद्या फॉरेस्टाच्या डिपार्टमेंटच्या अंडर तेजेर मेंटेनन्स चालू आसा. आमच्या मकर उत्सवाची खासियत अशी आहे की हे जे मकर तुम्ही पळयतात ते फूल अखंड सागवान लाकडाचे आहा आणि इतके जड मकर म्हणटा ते अख्ख्या गोंयांत तुमकां फक्त राधाकृष्ण सांखळी देवस्थानांच पळोवंक मेळटले. तेका जे आमी तो जो डोलारो दिता तो इतको स्मूथ आसता की म्हणजे जशें ते वाजयतात त्या प्रमाणे आमी जे हालयता तेन्ना ते मकर पळोवपाक एक बेस्ट पैकी आकर्षण आणि प्रत्येक वर्सांनी ते बरे बरे असे तितून मॉडिफाय जायत गेला आणि बरी गोष्ट जायत गेल्या. आमी पळयतात की ह्या देवळांत आतां चडशे भुरगेच फुडाकार घेता. ह्या देवळांत भुरग्यांचो आमकां खूब वावर दिश्टी पडटा. ह्या भुरग्यांक अशें देवळांत हाडपाक तुमी प्रेरीत करपाक अशें कितें खास पळय जाणटे आसता ते आयुश्यभर उरचे ना तेन्ना नवे नवे भुरगे जे महाजन आमचे भुरगे स्टार्टींग पासून हांगा जे घुमट वाजोवंक येताले ताशे वाजोवंक येताले आमचे सजावट करपाक तेंचे मदत आसताली ते ल्हव ल्हव तयार जावन जशे व्हडले जाणटे आसता तेंच्यांनी तांकां सहकार्य दिवन तांकां फुडें तयार करूंक जाय. नवी पिढी म्हणटा ती नवी पिढी देवळांचे आतांचे भुरगे जे सगळे मोबायल आनी हे सगळ्याक वयता पण आमचे जे सांखळेचे भुरगे आहा ते जास्तशे भुरगे आमच्या देवळाक खूब मदत करता आनी ते हितून हे जाता भागीदार जाता. तुम्ही आता पळयलात आसतले घुमट वादन जे भुरगे करतात ते आमच्या बरोबर आयज आसा. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया जे इतले बरे घुमट वादन आनी 7-8 आरत्यो कंटिन्युअस वाजोवप म्हणल्यार ते सोंपें काम न्हू. तांचे बरोबर आमी इंटरेक्शन करया कशें कितें प्रेरीत जालें ते विचारुया.
सोनू, तुम्ही आता कंटिन्युअस 7-8 आरत्यो वाजयल्यो, घुमट बरे तरेन वाजयले आनी हें काम सोंपें न्ही. म्हणटकून तुमकां कशी प्रेरणा मेळ्ळी? आनी आमी हे पयलींच्यान वाजयता, खूब वर्सां जालीं. पयलीं व्हडले वाजयताले, तांकां पळोवन पळोवन मागीर आमी शिकले. तशेंच आमी आतां एक वीक भर पयलीं आमी सगळे भुरगे बसता हांगा येता, प्रॅक्टीस करतात. प्रॅक्टीस करून करून मागीर ती आरती बसतात. पयलींच्या आरती आसात, बट आमी थोड्यो नव्यो आरती बसयला. म्हणजे बाकीच्या ग्रुपांचे पळोवन आमी नव्यो आरती शिकले. भुरगे सगळे येता, प्रॅक्टीस करता. सो आमी सद्या प्रॅक्टीस करता आनी थोडे थोडे करून आमी आतां पयलींच्या आरती ती घेवन सुद्दां आमी आतां नवी आरती करून सुदारणा करून करून आनी आतां चिंतला की बरो आमचो ग्रूप बी करपाचो एक तो त्या हितूर फुडें आतां ग्रूप बी जाता जाल्यार तें बरें जाता. आतां तुमी बीन आसा आनी तुमच्याकून धाकटे बीन आमी घुमट वाजयतना पयले, तांकां कशें तुमी प्रेरीत करता? म्हणजे तांकां कशें कितें शिकयता? मिक्सअप म्हणजे आमी जाता तितल्यांक फुडें हाडपाक सोदता. कित्याक आतां खूब पयलीं जाताले ते काय ना, आमी वयता तशें आमच्या मागीर कोण खूब भुरगीं आसतलीं. सो तेंच्यांनी येवचें फुडें, आमची संस्कृती आसता ती तेंच्यांनी फुडें व्हरची. सो त्या खातीर आमी सगळ्या भुरग्यांक आपयता, घुमटां दिता, तेंकांय वाजया म्हणटा, आरती शिकयतात. सो तितलें तेंकांय बरें आनी आमकांय बरें दिसता भुरग्यां तेन्ना फुडें. आनी आतां पळय आमी नवरात्रां म्हणटकून गरबा दांडिया हें आमच्या लक्षांत येता. पण तुमी हांगा देवळान येवन इतले पारंपारीक म्हणजे जें कितें व्हडल्यांनी दवरलां तें आपूण फुडें चलयता. म्हणटकून तुमी अशें म्हणजे खंयच्यान अशें प्रेरीत जाले? ल्हानपणा सावनूच तुमकां अशें फुडें काडलां काय? म्हणजे ल्हानपणांतून आमकां उमेद आसली घुमट आरतीची. आमी येताले, आयकताले लोकांक वाजयता ते, तांकां पळोवन आमकांय उमेद जाताली, आमकांय दिसतालें की वाजोवचें म्हणून. सो तें पळोवन पळोवन आमकां अशी उमेद येवन येवन आतां आमी सगळ्यान वाजयतात. सगळे भुरगे येयला तेय वाजयतात. सो तशी आमी भुरगे बाकीचे भुरग्यां तेंच्यांनी वाजोवपाचें आनी फुडें येवचें अशें म्हणटा.
गोंयच्या नवरात्रांचो एक आगळो वेगळोच थाट. राधाकृष्णांक पानांनी फुलांनी सजोवन झोपाळ्या वरी झुलताना पळयताना आमचें मन प्रसन्न जालांच आनी घरा बसल्या बसल्या तुमचें मन प्रसन्न जालांच आसतलें. तर गोमंतक TV तुमचे खातीर अशेंच नवरात्रा दिसा निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांनी वचून अशे खाशेले आनी आगळे वेगळे मकरोत्सव दाखयता. हे मकरोत्सव पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.